नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत. हांव एल्सन हिरगन. मध्य प्रदेशाच्या सतना दिएसेच्या एका कॅथोलिक इस्कॉलान सरस्वती देवीची इमाज प्रतिष्ठापन करी जाय म्हूण हिंदू संघटनाच्या मुखेलांनी दबाव घाल्लें घडीत उजवाडाक आयला. हिंदू संप्रदाय प्रकार सरस्वती देवीक गॉडेस ऑफ नॉलेज म्हूण आराधन करतात. फाटल्या 3 वर्सां पर्यंत ह्या इस्कॉलान ती इमाज आसली, पूण ह्या दिसांनी ती ना. त्या देखून परत पुनर्प्रतिष्ठापन करच्याक इस्कॉलाच्या आडळतेक तांणी दबाव घाला. क्रिस्तज्योती सेकंडरी स्कूल मध्य प्रदेशाच्या सतना दिएसेजीन फाटल्या 9 वर्सांतावन कॅथोलिक आडळते मंडळीच्या मुखेलपणान भोव यशस्वी रितीन चलोवन आसा. विविध धर्मांची सरीसुमार 3000 भुरगीं ह्या इस्कॉलांत शिकोन आसात. फाटल्या दिसांनी थोड्या हिंदू संघटनान ह्या इस्कॉलान सरस्वती देवीची इमाज प्रतिष्ठापन करूंक दबाव घाला. ह्या वक्ता इस्कॉलाक पोलीस रक्षण काणगेचें पडलां. आमकां कॅथोलिक आडळते वयर कसले समस्या नात. 3 वर्सां फुडें ह्या इस्कॉलान सरस्वतीची इमाज आसली, पूण आतां ही इमाज आडळत मंडळीन काडल्या. ह्या इस्कॉलान चडावत हिंदू धर्माची भुरगीं शिकोन आसात आनी हिंदू धर्म सरस्वतीक गॉडेस ऑफ नॉलेज म्हूण आराधन करता जाल्ल्यान परत 15 दिसां भितर प्रतिष्ठापन करी जाय म्हूण संघटन मुखेली सागर गुप्तान सांगलां. आनी हाका प्रतिसाद दिवन सतना दिएसीचो विगार जनरल बाप चित्तू परांबिलान क्रिस्तज्योती इस्कॉलान केदींच असले इमाजीक आराधन करूंक वचना. हिंदू मुखेल्यांनी घाल्ल्या दबावा विशीं येदोळसो जिल्हाडीताक कळोवन पोलीस रक्षण काणगेला म्हूण माध्यमांक कळयलां.